बोगो सोंसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिंबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा पुनो जेवन जालो स्वर्गा चडलो सोर पदवेदा देवा बापच्या उजव्यान बसला थंय तां जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत आमीन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलां मुक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताणणे पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार समान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्प जेतें सा उस्त्रे मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्प जेतें सा उस्त्रे मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्प जेतें सा उस्त्रे मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन महिमा पानी पुत्रानी पवित्र आत्म्या आतां सदा सदा काल आमेन आयचे सचन येवले 5 मिस्तेर ऑर्काचे पयलो मिस्तेर स्मे जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेल्यांतलो जेवन जालो आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलां मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणे पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें सा उस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू मागीर मरे देवाचे माये हम अप्यागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या उलार आमेन महिमा पानी पुत्रानी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हें कोणांतल्या उज्यांतली सगळो सरकार सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या दुसरा विस्तेस मे जिवन जातो 40 दिसांनी पुर्जोलीत जावन स्वर्गात चडलो आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तांसा दुसऱ्या मदें सदो आनी सदो पूजेस बेगीन ती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तांसा
उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोषतायसा उस्रामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपूस येसू बेगिनची मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच तांकां आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां आनी वारे आमकां हेमकोणांतल्या उजंतली व सर्गार सगल्या आत्म्या करून चड गरज आसलोल्या. तिसरा सर्गार येतोच पाटयलो देस प्री सांताक स्नेक ल्हान मुळले स्वाते जुंय असली आंकार मुर्या आनी आपोस. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कलांक शिताव तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां चालणे पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर ताना आमच्या मनाच्या लारमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पज येताय सा ओस्तऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू. मायन मरे देवाचे माये आमा प्या खातीर नदी कोर
आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवारे आमकां एमपणांतल्या अवजंतली व सर्गाय सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या चवथा मेस्ताच्या मना उपरांत कारमरी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो स्वापू जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये हम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवारे आमकां एमपणांतल्या अवजंतली व सर्गाय सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या पांचवा मिसे सांगितल्या दिनांक कारमेलीच्या मुस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी. आमची बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांक शिताव तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताणणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता वस्तुरे मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा आपल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता वस्तुरे मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा आपल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता वस्तुरे मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा आपल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता वस्तुरे मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा आपल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता वस्तुरे मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायन मरे देवाचे माये आमा आपल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पज येता
वस्तुऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस येतायसा वस्तुऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस येतायसा वस्तुऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस येतायसा वस्तुऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस येतायसा वस्तुऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. महिमा पानी पुत्र आणि पवित्र आत्म्या Adi Atani Soda Soda Kalamen. अमजय जेजू बोगो शामकार निवाड्याम कायम कोणातल्या ओजंतली संसर्गाय सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज असलेल्या नमान रणे काकुतीचे तुमचे आमचे जिवीत अमृत आणि बळवंत आम्ही पोटेशी वेची बालकां तुका उलो माता दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून मुद्दाम करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तुमको आल्याने दुलो बांकार मारे पोटेसा प्रांत सापूचे आमकां दाखोय जेजून बसयला ते आमकां फाव जावचे बाप साहेबाच्या इंटरेस्टां पासत आमचे अपा सर्गींचे आशेल्या पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कॉलाक उशिता अशें आमची शिपात कामगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस येतायसा उसऱ्या मोदें सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Main Maria Deushe Mai, Ama Piagati Nadikor, Atana Amsha Manacha Larmen. महिमा पानी पुत्र आणि पवित्र आत्म्या Adi Atani Soda Soda Kalamen. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं काय जेजू कृपा दी. आज आमचे मोदें इमिसाचे बलिदान भेटोवंक फादर पिटर ब्रिटो पातकूर आमच्या सांकवाडची इगोजेंत आसा. तशेंच तो आमच्या वाराडाचो सेक्रेटार कितें भाशेन आमी ताका आमचे फिरगोजेन माये मोगाचो येवकार दिता फादर
गांवान मोरजेचो देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडून आनी सगलो जो वावर तो करता तो बरो मोगान आनी एक बरो फळादीक पाद्री तो जावं म्हूण आमी ताचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांतूय मागुया. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत किरीत भाशेन आज वेस्प्र आज मिसाची मांडावळ सांबाळटात सेंट फ्रांसीस de Assisi समुदाय इग्रेशा, सेंट एंथनी समुदाय जिना, इन्फंट जीजस समुदाय फोंडवे आनी सांता क्रूज समुदाय पेंटा. हातूंत रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच कॉन्फ्ररीची जी बाबा भयणां सोंपून गेल्यात तांचोय आमी उगडास करून तांकां सासणाचो विसव दिवन देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. कालतिकायेन जेवन मारये भाशेन जेसूचो पाटलाव करुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनांचो विशय कालतिकायेन जेवन मारये भाशेन जेसूचो पाटलाव करुया. कालतिकायेचो मनीस देवाकूय आवडटा आनी मनशाकूय आवडटा. तो मागीर गिरेस्त वो गरीब, फामाद वो नांव नासलेलो पासून आसल्यार मनीस ताका मान दिता. मारयेक देवान उंच उबारली कित्याक ती कालतिकायेन जियेली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून देवाची चाकोण कशी जियेली. आमी मारये भाशेन कालतिकायेन जियोवन जेसूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमी आयकला कालतिकायेचेर आदारलेलो आयचो विशय. आनी आयच्या खेरीत ह्या वेस्परान निमाण्या नोवेनान आमी वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन इमाकुलाद सायबिणीचो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हो परबेची सुरवात आमी आयजतानूच कोत्ता आसतना खेरीत भाशेन आयज आमी ही 3 स्तोत्रां आमी गायतल्या. भक्तीपणीन हातून आमी वांटो घेवया. तुझे आनी बायले मोदे आनी तुझे संस्थी आनी तिचे संस्थी मोदे हांव दुस्मान काय घालतलो. सर्वेस्पराच्या सेवकानो म्हाका निकोरात, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं उदेंती जावन अस्तोमते पर्यंत. सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयसर वेस्पर मोडबा वयताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सगळे तो चडून बसला. उंच तांबडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचे नदर मारता. कात्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बल्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोचेच्या कुरां मदें ताका बसयता. माजरे बायलेक भुरग्या बाळाची आवय करून आपल्या घरांत आदोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. तुझे आनी बायले मोदे
आनी तुजे संस्थी आनी तिचे संस्थी मदे हांव दुस्मानकाय घालतलो. तारुणाच्या गोस्त्रांनी सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली. प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान ताणें म्हाका गुठलायली. सर्वेस्पराची वाकानी कोर जेरुसलेम, सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या दारवटाचे आडंबे ताणें गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार आनी पुष्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचे तो आपले उतर पाठवयता. सुडसुडीताचो सोप परगट जाता. धव्या कापसावरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता. चोर गेल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिवरायता. ताच्या हिमान उदकां जातात आनी बरफ, पूण ताच्या एकाच उतराक बरफ येता तेवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकांच्यो व्हांवतात चोरी. जाकोबाक तो आपले उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तारुणाच्या गोस्त्रांनी सर्वेस्परान म्हाका न्हेसयली. प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान ताणें म्हाका गुठलायली. नोमान मारिये कुरपेन बोलले. सर्वेस्पर तुझे सोवे आसा. जेजू ख्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास आसना. जेजू सोवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुवापणां देऊन आयली. देखून ताका सासणाक दिनवास. पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदांची म्हणून ताणें संवसाराचे आदी आमकां जेजू सोवे वेचून काडली. देखून ताका सासणाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप, जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणें मोगान थाराव घेतलो. देखून ताका सासणाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली. ताची मोहिमा आमी कीर्तू. दोयेन ताणें अशें केलें. देखून ताका सासणाक दिनवास. जेजू सोवे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली. आमची पातकां बोगसून सोडली. कितली वर्ती देवा प्रिती, कितली गिरेस्त ताची कृपा. देखून ताका सासणाक दिनवास. ताचे बुदीक नांव ना, शीम ना.
सुभामोणान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवजून ताणे आमकां उक्ती केली देखून ताका सासणाक दिनवास मनांतलो कूट उक्तो केलो रुचने खातीर हागी फुडेंच क्रिस्ता सोवे बलेपणान थारायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोव दिली देखून ताका सासणाक दिनवास वेळ काड बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याका स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितले सुपूर्णायेन एकठांय करूं हीच ताची सासणी घेवजोन देखून ताका सासणाक दिनवास बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. नोमान मारे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या एकल्याच पुतान एके निती आंखवार मारयेचे कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी कुशी जाली देखून खरेंच ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर थीर बाबाट दवरूंक आनी तिणेन ताका घेतला त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा तुमी म्हाका कोणा कोडे म्हूण सर करशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात ही नोखेत्रां कोणें केल्यात. एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शोक्तीक कितली पदवी कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या पोक्काची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा. अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला. तुका कळूंक नासलें काय तुवें आयकूंक नासलें काय. सर्वेस्पोर सासणाचो देव पृथ्वेचो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकना तो दमना ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्याक तो शोक्ती दिता आनी बळ नासलोल्याक घोटाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत तरणाटे गळगळून वचतीत पूण सर्वेस्पराचे विस्वास दवरतात तितल्याकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनात चलतात पूण थकनात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायनान जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. 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 सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तीन
ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतमे म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: तोच सगलें तुजें ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखोड दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवेलाचो मुकूट घालता. जबाब: सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट कोन्न पेटोना, ताचे काळीज काकुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना, आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब: उद्गार. पळे, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदोवी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, Luka pormone Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. मारयेन मुळे म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुवागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर बलिश्ट तो, पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गर्व दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकोतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शेराणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगोच्या बाबा भयणीनो, नव्यान आयचो विशय आमी उगडास करुया. हाचो विशय आमकां उगडास कोत्ता खालतीकाये वयर. हो शेगूण आमकां सगल्यांक गरजेचो. घोडेक आमकां जिवितांत कसलेंय काम करपाक जाय जाल्यार आमी म्हणटा मोय जावन साखर खावपाक जाय. केन्नाय आमकां दिसत असली खालतीकाय गाय आयज आमी नियाळ कोत्ता गाय ती, आयज आमी नदर मारता ती खालतीकाय म्हटल्यार
आंखवार मारयेची तिडेन जिवितांत जी खालतीकाय आपणायली ती खालतीकाय अशा भावा भयणीनो कांय दीस फाटीं म्हज्या रुमांतल्यान सकाळीं उठ्ठानाच जोनें लुकटें गेलें आनी भायल्यान सुर्याचो प्रकाश पडटा तो पळोवंक रावलो आनी हें कोत्ता आसतना एक पान हालता तें हांवें पळयलें एक पान सवकास गॅलरींतल्यान फुडें फुडें वयता हें पान कोण तरी वत्ता आसतलो दार उक्तें करून भायर वचून पळयता जाल्यार पान हालता सवकास 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 फुडें वयता आमकां घोडेक पळोवपाक अजाप दिसतलें आनी ल्हान भुरगीं अदीक करून आनिकूच अजाप जातात पान फुडें वयता म्हटल्यार आमी जाणा पानां पानां कोण तरी आसतलो आनी कोण तरी पान फुडें वता अदीक लागीं सरून फुडें पळयल्यार पानां पोनाक कोण आसलेलो धाकटुली मोई धाकटुली आनी येदें व्हडलें पान आपल्या माथ्यार धरून चलता सगळी वाट खंय वयता काय अपुरबाय दिसली मोयेची केन्ना केन्ना असल्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी नियाळ करपाक फायद्याच्यो आनी मोई घेवन वयता हें पान घोडेक ताका तें खावचें पान आसतलें बरें लागता आसतलें घोडसाणेक म्हणून घेवन भोंवता आसतली वो आपणाचो पुरुमेत करपाक आपल्या बिळांत आपली दोलीन व्हरून कितें तरी कोत्ता आसतली वो ताका कितें गोड लागलां आसतलें पानाचें कसलें पान कोण जाणा आमी कांय तें पान खावची ना पूण मोई घेवन भोंवता आनी अशीच ही मोई गेली 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 खंय गेली थी खंय वयता काय पळोवपाक हांव रावलो आनी खंय गेली धाकटुलो एक होल आसलोलो ओंटीक त्या होला कडेन बुरका कडेन गेली आनी हें पान हातांनी पांयांनी ओडीत ओडीत भितर आपले दोलीन घेवपाक पूण तें पान कशेंच भितर दोलीन वचना जायते त्रास भाडेन काडले हातांनी ओडलें पांयांनी ओडलें पान भितर व्हरपाक सगळें करून पळयलें आनी खंय कोण कोण दुसऱ्यो बाराबर ताच्यो फ्रेंड आसलेल्यो मोयो त्यो येयल्यो आनी त्योय सगळीं जाणां बाराबर पानां ओडटात पान ओडटात हात पांये घालून सगळीं पूण जायना सर शेवटी ताणें कितें केलें थंयसरूच पान सोडलें आनी गेली आपले वाटेक खंय गेली ती खबर ना मागीर मोगाच्या भावा भयणींनो येदो हो धाकटुलो एग्जाम्पल म्हण आमकां जायतें शिकयता आमकां जिवितांत जायतें शिकयता सिंपलस्ट वे ह्युमिलिटी मोगाच्या भावा भयणींनो आमी तर सरकारी खात्यांनी नदर मारून पळयल्यार आमचे मिनिस्टर्स जुट्टी घेतले जाणटेपणाक पावल्यात जाणटे जाल्यात म्हातारपणाक पावल्यात वर्सां तांची बरोत येयल्यान पूण आजुनूय तांकां चलोवपाक जाय चलोवया आनीक वर्सां असलें तांचे घोडेक मोन जायत आमच्या आदल्या पाप साहेबाक पोप बेनेडिक्ट द 16th हाका तर आमी पळयलो जाल्यार ताणें आपणाचें बरोवन दिलें आपणा कडेन जावचें ना आपूण आतां जाणटो जाला हें म्हजे भशेन फुडें व्हरपाक जावचें ना आनी कोणेनूय करूं न्ही पवीत सभेचो वावर बरे भाशेन ताणें ल्हानविकायेन म्हटलें हें म्हाका आनीक फुडें नाका इतल्यान पुरो हांव आतां जाणटो जाला म्हणटकूच ताचे उपरांत आमी जाणा आतांचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस तो चलयता मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत घोडेक आमकां जायतें करूंक दिसतलें आमकां घोडेक उमेदूय आसतली पूण सोबार फावटी आमच्या जिवितांत सिंपलस्ट वे खालतीकाय ह्युमिलिटी आमी मानून घेवपाक गरज आमचे भाशेनूच दुसरी आनीक बाबा भयणां आहात मनीस ती आमचेच भाशेन देवानूय तांकां खेरीत गूण दिल्यात असलें एक्नॉलेज करपाक आमी गरज जावं ते आमचे फिरगोजेन आमच्या वाड्यान समुदायान आमच्या गांवांत आमच्या देशान खंयसरूय तूं वावर कोत्ताय खंयसरूय तूं आसाय असली ल्हानविकाय खालतीकाय गे सगल्यांक एक्युमिडेट करपाक सगल्यांक भितर घेवपाक टू एडजस्ट एवरीवन सगल्यांक भितर घेवपाक चर्च इज नेवर एक्सक्लुसिव इग्रोज माता केन्नाच थोड्याच मनशांची म्हणूंक जायना फाब्रिकाची PPCची तरणाट्यांची ऑल्टर सर्वर्स कॅटेकिस्ट हांचीच पवित्र सभा न्हू चर्च म्हटल्यार पवित्र सभा म्हटल्यार आख्ख्या संवसाराची सगल्यांक आपयल्यान पूण कितलीं जाणां भितर येतात तो व्हडलो क्वेश्चन मार्क म्हणटकूच पवित्र सभेन सगल्यांक वांटो आसा जल्मल्लो जण एक धाकटुलो भुरगो धाकटुली कीट
बावतिजम घेतलेलो तो मोऱ्या पर्यंत जाणटेपणाक पावला हातोंडार पावला तो पासून पवित्र सभेचो वांगडी आनी देवाचो भुरगो म्हाका बाबा भयणीनो हें आमी सगळे नियाळटा आसतना ल्हानविकाय कितें ती आंकवार मारयेच्या जिवितांतल्यान शिकूंक आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान थोड्योश्यो ओळी आमी घेवया. आयचें शुभ वर्तमान म्हणल्यार माग्निफिकात सायबीण मायचें तुस्त गीत देवाक आनी देवाक दिनवासून आमी म्हणटा पयले सुवातेर ती मानून घेता की हांव तुजे मुखार एक खालती ल्हानवीक वस्तोरी किरकोळपण मानून घेता ह्युमिलिटी मानून घेता आपल्या जिवितांत हांव तुजे मुखार सर्वेस्परा इतली नाजूक इतली ल्हान हें ती मानून घेता आनी ती म्हणटा पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिले पूण खालत्यांक तुवें वयर काडले. आंकवार मारीचें जिवीत सादें आनी खालतें असल्या गांवांतल्यान एके वस्तोरे वरवीं जेजू देवाचो पूत जल्माक येवचो कोणेंय घोडेक चिंतूंक नाहलेलें आनी तिणेंनूय घोडेक चिंतूंक ना त्या पासत पयलींच ती म्हणटा जेन्ना गाब्रियल बोडवो येता हें कशें घडटलें हाव दीस वील हॅपन कशें घडटलें एक्सेप्ट करपाक तिका घोडेक डिफिकल्ट जाता खरें पूण देवाची खोशी ती मानून घेता. ही ती देवाची खोशी मानून घेवपाक आमकां आसूंक जाय ती ह्युमिलिटी पयले सुवातेर. म्हणटकूच पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां कसले ना कसल्या वोकेशनाक आपयल्यान कसलें ना कसलें काम आमकां दिलां जावं तें पवित्र सभेन आमचे फिरगोजेन जावं आमच्या सरकारी खात्यांनी वा दुसऱ्या कसल्याय वावराक. लेट अस लर्न टू एक्सेप्ट वॉट गॉड हॅज गिवन टू अस. जायते फावटी आमकां दिल्ल्यो जुट्यो इगोजेन आमकां मेवतात तेन्ना आमी खुशाल आसना आमी आनी कसली एक्सपेक्टेशन आमची हाय आसतात आनी हें म्हाका दिलां अशें घोडेक आमकां दिसता. मिसाचे भेटेन पासून आमकां केन्नाय कलेक्शनाक आमकां धाडली पयशे एकठांय करपाक लोकांचे ऑफर्ट्री आवय तें म्हाका दिलां हांवें वाचप करपाक जाय असलें मन आमकां घोडेक येवं येता. म्हाका भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत ल्हानविकाय एकदम गरजेची त्या पासत देवाची खोशी पयले सुवातेर आमी मानून घेवपाक जाय. दुसरे सुवातेर आमी पळयता भेट. आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण कळी जाल्या उपरांत ती ओगीच बसोन आपणाचें व्हडलें गाराणें घालिना हांवूच ती सगळीं म्हाका पळयात हांगासर यात हांवूच देवान वेंचून काडलेलीं असले नारे गाजयना पूण पत्तीच जाल्यार आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. म्हाका बाबा भयणीनो होली लँडाक हांव गेलोलो एक 4-5 वर्सां फाटीं आनी थंयसरले गांव म्हटल्यार आतांचे भाशेन आमकां मॉडर्न रस्ते हांगासान फास्ट फास्ट वचूंक मेवता. स्मार्ट सिटी आमची गोंयची अशें आमी म्हणटा ते भाशेन इतलें स्मार्टनेस होली लँडाक ना पूण तांच्या गांवांत आजुनूय चोडट्यो आनी देंवत्यो दोंगर आनी पर्वत आसात. म्हणटकूच दोंगर उतरून देंवन सकयल दोंगर काडून ती आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. तितलें इजी नाहलेलें आनी गेली म्हणून रोखडीच येवंक ना 3 म्हयने थंयसर रावली. आमचेर नदर मारुया आमची कोणूय बरी ना जातात कोणूय हॉस्पिटलान पडटा कोणूय दुयेंत पडटा कोणाकूय गरज पडटा आमचें विजीट कितलें शॉर्ट आमचो टायम स्पेंड आमी कितलो स्पेंड करता तो कन्सिडर करूंक जावो. सवार फावटी आमचें विजीट वेरी शॉर्ट गेली हान बरी न्हू 10 दिसला न्हू बरें असली आमची खबर नाजाल्यार आमची खबर कसली फोन करून खबर घेवपाची आहा बरें दिसलां बरें कितें सांगलां दोतोरान असली आमची खबर. नाजाल्यार आमच्या वॉट्सॅपाचेर आमी घालता हाव आर यू फिलींग नाव आर यू ओके असली आमची खबर. कसलो आदार करपाक म्हणल्यार ना घरा कडेन म्हाका काम आहा भुरगीं रडटात आनी कामाक वचूंक जाय आमचे रिजन जायते पूण आमचो टायम स्पेंड आमी दिवपाक जाय हें आमकां शिकयता आंकवार मारयेचें सादें जिवीत फूल ऑफ ह्युमिलिटी. आनी त्या पासत 3 म्हयने रावता आपले मावशे भयणीगेर 3 म्हयने रावता. म्हाका बाबा भयणीनो आपलो वावर सगलो पाटी धरून फर्स्ट प्रेफरन्स कोणाक गरज आहा थंयसर पावपाक आमकां आंकवार मारये भाशेन असले भेटेची मनशां जावंक मागुया. म्हाका उगडास आहा आमचो एकलो पयशिलो सोयरो आमकां मेवपाक येतालो आमी ल्हान भुरगे आसतना आनी येतालो दर्याचे वेळेर सावन सायकल घेवन आनी सायकलीच्या फाटल्यान ब्रॅकेटाक कॅरियराक मॅरी बिस्किटीचे पुडे लायतालो आनी येतालो आमचे होब्रेक आमचो मामीचो माम आनी तो येतालो तेन्ना
बिस्किटीचे पुणे आमच्या हातान दितालो गे हे भुरग्यांक दी हांगो म्हणून मामीच्या हातान दितालो आनी रावतालो सकाळीं येतालो सांजे पोत्तून सायकल घेवन आपल्या घरा वयतालो दर्याचे वेळेर थावन म्हाका अशें भावा भयणीनो ह्या तेंपार आमकां भेट करप विजीट करप म्हणल्यार आमचें मॉडर्न स्टायल आमी मॉडर्न जाता ओदीक ना ओदीक दुसऱ्याची खबर घेवप म्हटल्यार कितें काय ताचे बरोबर पयले सुवातेर वेळ सारप टू बी वीथ द पर्सन आनी दुसऱ्या बरोबर रावप म्हटल्यार दुसरो तुका उलयता तें आयकूंक जाय जायते फावटी आमकां दुसऱ्याक उलयता तें आयकूंक नाका दुसऱ्याचे हाव भाव आमकां सजमोवपाक नाका आमचीच कामां आमकां झोड जातात म्हाका अशें बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी समुदाय कशी वाडटेलीं जाल्यार एकामेकाच्या सुखान आनी दुखान आमी वांटो घेवंक आमी फाव फुडें आमी पळयता आंखवार मारिया देवाक दिनवासता आपल्या जिविता पासत ह्या माग्निफिकाता वरवीं आनी जिवितांत हो ह्युमिलिटीचो वॅल्यू मानून घेता आसतना पयले सुवातेर एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक ती आयकता शी लिसन्स टू हर आपूण उलयता तें थोडें पूण आयकता तें सुबेस आमकां देवान 2 कान दिल्यात आनी एकूच तोंड दिलां पूण आमचे सबार फावटी आमचें उलोवप चड आनी आयकप सामकें थोडें लिमिटेड असलें म्हणटकूच 2 कानांनी आमी आयकुया दुसऱ्याक आमचो वेळ दिवया असली ह्युमिलिटी आमकां मागुया दुसरें आमी पळयता आमी आमचेंच चिंतावन सबार फावटी आंखवार मारेन आपलें चिंतें नासतना दुसऱ्याचें चिंतूंक एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीचें चिंतूंक ती राजी जाली आनी तिसरो मुद्दो आमी म्हणटा पळय तो देवाक तिणेन वय म्हणून जबाब दिलो शी सेड येस ही तुजी हांव चाकोन हांव राजी आसा तुज्या आपोवण्याक म्हाका बाबा भयणीनो आमचें आपोवणें म्हटल्यार कितें काय आंखवार मारये भाशेन आमकां देवाचें इतलें व्हडलें आपोवणें आमकां मेवचें ना घडयेक पूण आमचें आपोवणें म्हटल्यार आमच्या घरान रावूंक आमचे घोडेक जाणटी शामाय शापाय आसात आमची आवय बापूय आसात आमचीं भुरगीं आहात आमची भावा भयणी आहा आमच्या कुटुंबान देखीचें जिवीत जेवप म्हटल्यार आमचें आपोवणें आमचे पवित्र सभेन इग्रोज मातेन आमकां जायते तरेची एसोसिएशन आसात कसलोय तुका पवित्र सभेन वावर दिला मोगान कोर व्हडल्यो व्हडल्यो जुट्ट्यो घेवंक आनी व्हडलें व्हडलें नांव सोदूंक रावनाकाय वो तुका कसल्याय तुज्या वावराचे सुवातेर दुसऱ्याक व्हडलें काम दिलां आनी तुका मातशें ल्हान दर्जाचें काम दिलां म्हणून तूं जालस जावपाची गरज ना लर्न टू एक्सेप्ट विथ ह्युमिलिटी द टास्क दॅट इज गिवन टू यू म्हाका अशें बाबा भयणी हें सगळें आमी नियाळटा आसतना आंखवार मारयेचें जिवीत ह्युमिलिटी ल्हानविकाय आमकांय असली ल्हानविकाय मागुया जी आंखवार मारयेन आपल्या खास जिवितांत अनुभवली आनी आपणायली आनी त्या पासत देवान तिका स्वर्गार संवसाराची राणी केली ती संभोवली आपलेच आवयच्या कुस्तिव्यान निर्मळ आनी तिचें जिवीत जालें निर्मळकायेन भरलेलें जल्मल ते मेरेन मोरो मेरेन निर्मळटी रावली आनी त्या पासत देवान तिका आपल्या वेंगेन तिका घेतली आमच्या जिवितांत असली निर्मळकाय आमी मागुया इमॅक्युलेट कन्सेप्शन निश्कळोवंक आंखवार मारया आमच्या जिवितांत आमी पातक कोत्ता तेन्ना आमचें जिवीत बदलूंक देवाक मानता तसलें करूंक आनी आंखवार मारये भाशेन ल्हानविकायेचें खालतीकायेचें जिवीत आमचें कर म्हूण ह्या वेस्परांत नव्या नोवेनान आमकां देवाचो आदार मागुया उबी रावया आमची कांय मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया आमच्या धर्मीक वडिल्यांनी खालतीकायेन जेवून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आपल्या उतरां आनी देगींतल्यान पोजेक नमुने जावंक तांकां भेट करूंक बापा लागीं मागुया आयकून घे बापा आमच्या सरकारी वडिल्यांनी आपल्याक पोजेन विचून काडल्यात हे जाणा जावन पोजेची खालतीकायेन सेवा केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया
आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी एकचारान सोहोबागेलीपणान आनी खालतीकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आजुनूय एक देश दुसऱ्या देशांचेर झुजतात आनी लोक मरतात. तशेंच कोवीड ही पिडा कोबार जावंक ना आनी पिडेन लोक मरतात. तर आमकां सोमेस्तांक शांती आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गीच्या मंगळ बापा, ही आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो तुज्या हातान आमी घातल्यात. आंकवार मारये भाशेन तुजे चाकोन्नी भाशेन ल्हानवी कायेचें खालती कायेचें जिवीत आमचें जावं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. Netunia soriaci म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान. सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागास. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पयसपेक्षा देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारयेचो कुसवो आपले मोहिमेवंत शक्तीन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तोच मोहिमेवंत आत्मो आतां तुजे वेदीचेर दवरलोली ही आमची देणी पवित्र करूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळ जावं पारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा,
तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आंखवार मारयेचो भोगतीन आयज आमी उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता सोर्फ काळी मनशां थंय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय तुजे लांदवीक चाकोंदीचेर काकोतीन तुवें दोंदोर घाली आनी असो सुडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे थाडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणे खास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणी कोराराचे रोगोत पातकांचे मोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोतले ये म्हज्या उगडासा खोरात
Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवन पोना होती तुवे आमकां सोडली सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिदवासता आनी जेजूची कुडानी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदूता, बागीवन जुजेवाज, बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां मागोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. सगलीं उबी रावया. प्रतिगान सोर बोलिस्तान मोचे खातीर बारीक केल्ली महाकर्तृत्वा देखून म्हाका सगल्यो पिणका सुभागी म्हूण पाचारतल्यो.
Mosorves pora kvakanta Mocha tarka deva sove murgota Mosorves pora kvakanta Mocha tarka deva sove murgota Amen amin sakomi chevistami Soglopin kama kamaki muntolyo Sorvolistan makakili ochapa Povito ci soda oci tachena आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिके पिके काकू तोया दाखोयता आपलो बलिश्टा तू मारून सर्वेस्पो नाचार मनान करतल्याक नाव लायता उद्वेदाराक सोदरा वयले शेवटिता नानिकाक मोगाय मोगान वयर काडटा फुकेलोल्याक कादोस करता देण्यानी बेसांग जाल्यार खाली कोणून पडटिता उगडा सोडून आपल्या दोयाक मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक मागिता अब्राहमाक आनी ताच्या तुंबुना दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा ओय मा बापाक आनी पुताक अनाथम्याक आदी आनी सदांच सदांच ओय मा बापाक आनी पुताक अनाथम्याक आदी आनी सदांच सदांच Mosorves pora kvakanta Mocha tarka deva sove murgota Mosorves pora kvakanta Mocha tarka deva sove murgota Protigan Sorbolistan moche khatir barin keli mahakortutva Dekon maka soglio pinka subagi mun pacartolio Prarthuya सर्वेस्परामच्या देवा तुझ्या पुताचे आवयक आयज आमी भक्तीपणी मान दिला आनी ह्या समयार सोडवणीचो संस्कार आमी घेतला तिचे विनवणेन ह्या संस्कारान तुझ्या काळजाची ओगोणी दयाळाय निरंतरी बगूंक आनी मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या खोडी रोगतान सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर ह्या मी विनम्र काळजान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, आयचे दिसा किरीत भाशेन हे वेस्प आमकां करूंक देवाचे उतर आनी ताची मोडणी आपल्या प्रवचनांत फादर पिटर ब्रिटोन आनी केली ताका लागून काळजांतान हांवें ताका देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. फाल्यां आमची परब आमी किरीत भाशेन इमाकुलाद सायबिणीची परब समारंभ जावन तेन्ना पयलें मीस जातलें 6:30 वरांचेर आनी दुसरें मीस जातलें 8:30 वरांचेर. दोनूय पोरबीचीं मिसां पूण मागता लोकां लागीं 6:30 मिसाक येतात आनी मागीर 8:30 वरांचेर लोक आसना. अशें करचें न्हय म्हूण मागता. तुमी दोनूय मिसांक वांटून लोकांक आपल्या घरच्यांक किरीत भाशेन तुमी ह्या मिसांत हाजीर जावचें. कित्याक जो कोण प्रवचन करता तांणी लोकांक पडून आपलें प्रवचन केल्या उपरांत ताकाय देवाचें उतर आनी ताची मोडणी करूंक अदीक उमेद येता. अविनो ह्या संबंदान आमी सांजेच्या वेळार 7 वरांचेर तियात्र हाडटा आनी हो तियात्र इगोजेच्या आदाराक न्हय आमच्या पर्सनल फायद्याक. जायते फावटी लोक आमचो सोजमना कित्याक हाडटात ते म्हणटात आमी येना, तुमी येनात बरें, येनाकात, घरा बसात, बरे तरेन TV चोयात, तुमचे सिरियल पळयात, बरे तरेन कोण मॅच पळोवपाचे आहा ती मॅच पळयात, पूण टिकेट्यो कारात
आनी दुसऱ्यांक दियात. पूण कोंतान तुमी तिकेट्यो काडच्यो, कित्याक जायते फावटी आमी तिकेट्यो काडून आदार करता. आमी म्हणटा फूल ना पाकडी, गरजेवंतांक आमी पावता. आमी घुडी वचोना, पूण आमी काडल्या उपरांत दुसऱ्यांक एक आदार जाता. म्हणटूच तिकेट्यो व्हडलो आमी तांचो मोल धरूंक ना, फकत 100 आनी 200 रुपया. म्हणटूच आमची सॅक्टर लिडर आसात ती तुमच्या घोडी दारान येतली, तांकां तुमी नाकार नाकात. घेयात आनी उपरांत दुसऱ्यांक दियात, घेयात आनी दवरातूय, तेंय करूंक जाता. पूण दुसऱ्यांक दिल्यार घोडयेक कोण घेवंक पावना तो तरी तियात्राक वेतलो, अशें आमी दुसऱ्यांक आदार करतले. आनी जो कितें फायदो तियात्राचो येता तो आमी इगोजेच्या आदाराक वापरतले. हेंच आमचें मोल. सगल्यांक तुमकां आनीक एकदां हें वेस्पर आमी बरे तरेन उमेदीन हांव येता. माकुलात सायबिणीची परब फाल्यां समोरुमतले आमी बऱ्या मनान आमी समोरुमया आनी उदीक तिचो आशिर्वाद आमचेर पडूं म्हूण आमी मागया. उबी रावया. दिनवासता खेरीत भाशेन पदवीकाराक फादर पॉल मॅक्स पेरेरा, तेच भाशेन पातकोर फादर पिटर फेर्नांडीस. आनी तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन तुमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमी समेस्तांचेर घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार काळून घेवया. T43 पेज नंबर 222. T43. Cose